आज गोंयचे राव ओडो SP राहुल ताका मेळपाक गेलो आनी इन ऑर्डर टू मेक शुअर दॅट थिंग्स लायक दीस डू नॉट हॅपन अगेन गोंयकारांक एवरी 12 hours आमकां अपडेट जाय आसलो आनी 12 hours अपडेट दिवपाक जाय म्हणून तेजे बरें गेलो आनी तेजे बरें हांव थिंग आसतना तेका हांवें जो म्हगे मेमोरेंडम आहा तो दिल्लो आसतना तेन्ना थिंग कळोन येयलें दॅट इन हिमाचल दॅट दीस गौतम कट्टर वॉज बीन ऑलरेडी कॉट ते फोटोग्राफीक एविडन्स सोयताले थिंगसोन हिमाचल पुलिसाक वचोन आनी थिंग तेणें म्हाका सांगिल्लें की ते आर गोइंग टू कम प्रोबेबली बाय रोड एंड बाय एअर एंड दे आर गोइंग टू रीच इन द नेक्स्ट 7 to 8 hours. So this was the first demand. The second demand still stays. गोंयचो जो मिनिस्टर आहा जो मोविन गुदीन आहा तेणें ते स्टेजीचेर कितें उलयल्लो ते कोणाक एक्सेप्ट ना. वी हॅव डिमांडेड एंड द पीपल ऑफ गोवा हॅव डिमांडेड दॅट ही हॅज टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द कॅबिनेट हो सेकंड डिमांड येवपाचो आहा आनी हे सगळे घुसपट चलता आसतना वी वूड लायक टू सेंड अ व्हेरी क्लियर मेसेज की लेट अस नॉट मिक्स आसमुताय जे गोंयची आमगेली आसमुताय आहा जो कल्चर आहा जो आज आमी सेलिब्रेट कोताय तें आनी देवस्पण हें पॉलिटिक्सां मिक्स करपा न्हू हें हांव सगळ्यांक एक पाट उल मारता अदरवायज वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब द हार्मनी वी वॉन्ट ऑल दीज बॉयज हू हॅव पुट अप देयर स्टॉल्स टू डू बिजनस हे टुरिजमा भाग जे आमगे आहाय जे जितले ऑन्टरप्रुनर्स आहाय जे गोंयचे कल्चर प्रमोट करपाक हेंचें जेवण आजींग केलो हांवें भुरग्यांनी इन्वेस्ट केलो सो इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड व्हेरी क्रुशियल फॉर अस टू टेक अ डिसायसिव कॉल की डिसिजन घेवपाक की हे इव्हेंट बंद करचो हो इव्हेंट कंटिन्यू करचो सो वन पार्ट वॉज सक्सेसफुल we thank God that everything went well and now today our boys do not have to face a big loss and the spirit of Goa shall continue ही जी गोंयची कल्चर आहा जी अस्मिताय आहा स्पिरीट ऑफ गोवांतल्यान हे आज कंटिन्यू करतले आनी तुमी सगळे हिंग येवन घेवपाक थँक्यू